गोंयकारांनी थळाव्या शेतकारांकडल्यान रोजां विकती घेवची असो उलो शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी मारला। थळाव्या शेतकारांक प्राधान्य मेळचे म्हूण शेतकारांची म्हायती शेतकी खात्याच्या वेबसायटीचेर घातल्या। गिरायकांनी थेट शेतकारांक संपर्क साधून फुलां विकती घेवची आनी थळाव्या शेतकारांक प्रोत्साहन दिवचे अशें संचालक फळदेसाय हांणी सांगले। आता आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचे लिस्ट जे आसा म्हणजे आमच्या गोंयांत पळय जितले शेतकार आसा ते शेतकारांचे जर आमी यील्ड लिस्ट जर जे आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा, जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेच्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपा जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव, तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा, थोडे जाणटी शेतकार आसा, थोडे बायलो शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना, पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबर बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा। गोंयच्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वोकल फॉर लोकल हो उपक्रम सुरवात केल्लो। ह्या उपक्रमा अंतर्गत आता 28 हेक्टर सुवातेर रोजांची लागवड केल्या, जातून 380 शेतकार हळडुळ्या आणि नारिंगी रंगाच्या रोजांचे पीक घेतात। या शेतकारांक केंद्र तसेच गोंय सरकारा कडल्यान दर हेक्टरा फाटल्यान 75,000 रुपया अनुदान मेळटा, अशी माहिती संचालक संदीप फळदेसायान दिली। आमची एक इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आम्ही जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा, लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करतात तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा। आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटिव्ह घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड, तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनांतल्यान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा ते आमच्या मार्केटांत येतात आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हे मॅरीगोल्डाचे कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटिव्ह आमी गोंयांत भितर स्टार्ट केला। आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा। 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता। आता प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमी 2 वेरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करतात, एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो। ऑरेंज आनी येलो ह्या वेरायटीचे हेतून भितर येलो भितर एक कोलकत्ता येलो म्हण आसा आनी टेनिस बॉल, ह्यो 2 वेरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।